गोवा जनविश्वास ऑर्डिनन्स पास करून गोयचो गव्हर्नर आणि गोयचो मुख्यमंत्री हांणी गोयच्या लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा। बीच बाय रोमियो लेन जो फायर इन्सिडेंट जालो आणि त्याचे जे ओनर ह्या प्रकरणात दोशी झाले त्यांची सुटका करपा खातीर हे ऑर्डिनन्स खास करून गव्हर्नरान आणि मुख्यमंत्र्यान हाडून ह्या सगळे जे विक्टीम आशिल्ले त्यांच्या फॅमिलीचेर खूप व्हडलो अन्याय केल्लो आसा। येदी अजापाची गोष्ट म्हणजे हे ऑर्डिनन्स 9 डिसेंबर 2025 इश्यू जाता आणि गव्हर्नर ह्या ऑर्डिनन्साचेर सायन करता 2 डिसेंबराक। म्हणल्यार हो जो फायर इन्सिडेंट जाला जितून जवळ 25 लोक मरण पावल्यात त्याचे 4 दीस पयलीं गव्हर्नर ह्या हेजेर सायन करता। हो फक्त योगायोग जावं कोइन्सिडंट जावपाक शकना, ही एक कॉन्स्पिरसी त्या जे एक्यूज आसात जे ओनर आसा ह्या क्लबाचे तांकां फायर सेफ्टीच्यो ज्यो चुको केल्यो, कमर्शियल क्लब जो इल्लिगली चलयलो, स्ट्रक्चरल सेफ्टी वायलेशन्स केल्यो, गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक रिस्ट्रेन केले आपली ड्युटी करनासतना। सो हितूंतल्यान सगळ्यो तांकां माफ करपाचे, कोर्टाचे पावर कर्टेल करप, जेलीचो रावपाचो टायम आसा तो काडून उडोवप। म्हणजे हातूंतल्यान हे जे ओनर आसा ह्या क्लबाचे तांकां पूर्णपणे मेकळीकाय दिवपा खातीर ही कॉन्स्पिरन्सी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यान केल्ली आसा। ह्या घटनेची आमी खंडन करतात आणि प्रायम मिनिस्टर मोदी कडेन मागतात की ह्या ज्या 25 फॅमिली हत्या जाल्ली आसा ह्या ओनरा खातीर तांकां न्याय दिवचो।